संवसारभर आसच्या म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या ल्हानपणार आमी आयकल्लें आसा रशियाच्या कन्वर्तरपणा पासून मागया म्हणून. तोळ आमकां कळीत नासलें कित्याक आमी रशिया खातीर मागोवंक जाय. रशिया म्हणलें खंय आसा म्हणलें कळीत नासलें, पूण आमी सदांच मागतले. पूण आतां आमकां सगळें कळीत आसा. रशिया आनी युक्रेन हांच्या मदीं जावचें झुज आनी थंयसर लोकांक जाल्ली ती कश्टांची परिस्थिती हें सगळें आमी वाचून जाणां पळोवन जाणां आनी पवित्र सवयेचो उलो आसा. आमी सगळ्यांनी ह्या दोन राष्ट्रां पासून मागोवंक जाय. कित्याक क्रिस्तांव ती जाल्यार क्रिस्ताची शांती वळखनासतना राजकीय फायद्या खातीर ती एकामेका झुजोन आसात. आनी हाचो परिणाम थंयच्या लोकांचेर मात्र न्ही, थंयसर शिकोवंक वा हेर गरजां पासून वावरा खातीर गेल्ल्या सर्व लोकांचेर आनी त्या झुजा वरवीं सगळ्या संवसाराचेर एका न्हय एका रितीन पाड परिणाम पडटा. त्या देखून आमी सगळ्यांनी जेजू क्रिस्ता लागीं मागोवंक जाय. कित्याक शांती आमच्या हर एक राष्ट्रांनी ती आसूंक जाय. आनी ह्या वरवीं मात्र आमी मनशाकुळाची प्रगती जोडये शिवाय एकामेका झुजान एकामेका दमकोन वा एकामेका वण्ण घालन सकयल घालन हें खंडीत जावन साध्य जायना. हें आमी जाणाव बऱ्यान जाणाव, पूण आमची अस्खतकाय मनशाची अस्खतकाय आसा. ह्या मनशाच्या अस्खतकाय द्वारे अभलेशा द्वारे एकामेका राष्ट्रांक मनशांक वण्ण घालन आनीकल्याची विधवावळी करची आमी पळयत आसा. आमचेच पासून आमी मागोवंक जाय. आमकां जेजूची कृपा जाय, ताचें बळ आनी आदार जाय. तशेंच ह्या दोनूय राष्ट्रां पासून आज आमी प्रत्येक जावन मागतले. बाळूजेचें पुणशेत बिकरनकट्टे मंगळूर हांगासर आमी आराधन जाते आसा. त्या आराधना उपरांत आमी एक पुरशांव काडटा आनी ह्या पुरशांव मुखांतर रशिया आनी युक्रेन ह्या दोनूय राष्ट्रांक सुमयेच्या पांयांतळा समर्पण दिता. बाळूजेच्या पांयांतळा समर्पण दिता. बाळू जेजू तांच्या दोनूय राष्ट्रांच्या मुखेल्यांक आशिर्वादीत करून दी, तांची मोत उजवाडावन दी, तांच्या लोकांक रक्षण आनी भद्रती मेळोवन दी म्हण आमी सगळां मागया. तुमी कोण हो व्हिडिओ पळयतात तुमचे लागीं आमी विनंती करता, तुमी खंयसर आसा थंयसर आसून आमचे संगी वांटो घेया आनी सगळे आमी सांगाता शांती पासून मागया.
पवित्र वेळार जेजू क्रिस्ताच्या समोर आम्ही हांगासर आसा आणि आयच्या दिसा प्रत्येक सावन रशिया आणि उक्रेन देशाच्या मध्ये शांती स्थापन करच्या खातीर आमी मागता. ह्या वेळार हे दोनी गांव दोनी राष्ट्रांक मोरये मायेक आमी समर्पिया आणि मोरये मायेच्या मदतीन ह्या दोनी राष्ट्रांत देव शांती आणि समाधान स्थापित करून दी म्हणून ह्या आराधना वेळार प्रत्येक रितीर मागया. सर्वांनी हे मागणे म्हज्या उपरांत सांगाता म्हणजे मोगळा जेजू ह्या पवित्र उंड्या रुपार आमच्या मध्ये तूं हाजर आसाय. ह्या सर्व वर्सांनी तुका आराधन करूं आमकां तूं फावो करताय आणि ह्या उंड्या रुपार आमच्या जिविताक येवन आमच्या जिविताची आध्यात्मिक खंड जावन आमकां आशीर्वाद दिताय आमकां जीव दिताय आमकां बेसावां दिताय तुजे कृपेची जर तुझ्या पवित्र उंड्या मारिफात आमकां तूं दिताय. ह्या वर्त्या देण्याक आमी तुका अर्गां दिता आणि प्रत्येक जावन तुज्या मुखार आज सरपडोवंक आम्हा सर्वांक तुवें फावो केलाय. ह्या वर्त्या देण्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ह्या संजेच्या वेळार प्रशांत वातावरणांत थोडो वेळ तुजे संगी रावूंक तुका स्तुती गितां गावंक तुका आराधन करूंक आमकां तुवें फावो केलाय. त्या वर्त्या देण्याक आमी तुका अर्गां दिता. मोगळा जेजू ह्या वेळार आमी प्रत्येक सावन मागता रशिया आणि उक्रेन देशा खातीर ह्या दोनी राष्ट्रांक ह्या वेळार आमी तुज्या मायेक मोरये मायेक समर्पिता. मोरये मायेच्या मदतीन तिच्या आदारान ह्या दोनी राष्ट्रांत शांती स्थापन जावं. मोरये मायेचे भक्तीक ह्या दोनी राष्ट्रांत आसात. मोरये मायेची भक्त ह्या दोनी राष्ट्रांत अदीक जावन आसा. ह्या पवित्र वेळार ह्या दोनी राष्ट्रांक मोरये माये आमी तुका भेटयता. ह्या राष्ट्रांत आजच्या सर्व राजकारणीक सर्व सोजेरांचे मौन परिवर्तन जावं आणि ह्या दोनी राष्ट्रांत शांती आणि समाधान स्थापित जावं. ह्या दोनी राष्ट्रांत जे भक्तीक आसात आणि निजा देवाक आराधन करचे सर्व लोक ह्या दोनी राष्ट्रांत आसा. ह्या दोनी राष्ट्रांत आजचे सर्व लोक तुका आराधन करचे जावन आसात. सुमिया जेजू ह्या पवित्र वेळार ह्या राष्ट्रांत वस्ती करच्या सर्व लोकांचे मौन परिवर्तन जावं शांती स्थापन जावं. ह्या लढाया निमती ह्या झुजा निमती कोस्टोंच्या सर्व लोकांक तुमचो आदार आसा. ह्या झुजा निमती मरण पावल्ल्या सर्व लोकांक आमी तुका समर्पिता. तांकां सर्वांक सस्ताचे सुख तूं फावो कर.
ह्या झुजांनी निर्गतीक सल्ल्या सर्व लोकांक तुका आमी समर्पिता तांच्या जिवितांक बरेंपण लाभो आनी बेगीनच आपले जिवीत बांदून हाडची कृपा तांकां तूं लाभय मोकळा जेजू आनी तुज्या मायेक मोरयेक ही दोन्ही राष्ट्र आमी समर्पित आसतना सर्व लोकांक आशीर्वाद घाल आनी शांती तांच्या तें तांच्या मोदे तांच्या सांगाता सदांच वस्ती जावं ही दोन्ही राष्ट्र मोरये मायक आमी समर्पित आसतना सर्व आमी सांगाता एक आमच्या बापा आनी दाना मान मोरये आमी सांगाता मागया आमच्या बापा आनंद बापा करे पिता करे पवित्र उकरिस्ताच्या जेजूचा आशीर्वाद घेऊन आमकां समी तयार करया या देवडा सक्रामेंटा म्हणल्यार दिसाद्वारे
स्तुती जाव. हे देवा विचित्र सक्रमेंतांकान तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या चडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तराक आमी मान करून आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय निराश करताय ससनाच्या ससना. आमेन. गीत गाऊन आजचे आराधन आम्ही आटोपतो. आम्ही कार्मेल गुड्याचे फ्राद आणि ब्रदर सगळे मेळून एक वर आराधन केलें सक्रमेंताक. सबार दिसतावन आमकां हो विशय मतींत जायते प्रश्न हाडटालो, दोसतालो आनी सांगता आमी निश्चय केलो हें आराधन करून एक धाकटो पुरशांव करून मरियमाच्या पांयां तळा युक्रेनाक आनी रशियाक तिका समर्पूंक. शांती आनी समाधान आमकां जाय. आमी पळयलां टीव्हीचेर कितलीं जाणां मेल्यांत, कितल्या जाणांच्या रगत गेलां, भुरगीं रस्त्यार वळवळटात आनी कोणाची सूख कोणी समा म्हूण आमी पळोवंक वचना, पूण लोकांनी कश्ट नजो म्हूण आमचे उद्देश आनी आमची आशा. ह्या लोकां खातीर आमी सक्रमेंताचें आराधन केलें आनी पुरशांव वार आमी सगळे गेले. आमचे ब्रदर, आमचे फ्राद, आमचे लोक, जाणटी, पिडेस्त, भुरगीं सगळे आमी पुरशांवार ह्या ग्रोट्टाक वचून तिजे लागीं खतखत्या काळजान मागणें केलें. सुफळ करून दी जेजू सक्रमेंतांतलो आनी सायबीन माय हो आमचो मोतींतलो काळजांतलो उमाळो. येवन दी शांती आनी समाधान युक्रेनांत आनी मरयेक दोनी राष्ट्रांनी पाती येतात. सक्रमेंताक दोनी राष्ट्रांनी आराधन करतात. तर सक्रमेंतांतलो जेजू आनी मोरी आमची माय समाधान बेगीनच हाडून दी म्हूण मागता. आमेन.